मुन्न्यो चॅप्टर 26 गोरमेच्या दिसांनी हिंव आनी लुवणेच्या दिसांनी पावस पडप नाका जाता, तशेंच एका पिश्याक भोवमान दिवप नाका जालोलें. जे पोरी गिरबुजे आनी पिटकोली मोलबांद उडटाना थांबनात, तेच पोरी सोडलोलो एका मोलबोट्ट्या भाशेन गोरजे भायर घातलोले शिराप मनशाक लागोनात. घोड्याक चाबूक, जूं गाडवाक आनी एक बोडी पिश्याचे फाटीक. पिश्याक ताच्या पिशापणा प्रमाणें जबाब दिवं नाका, तशें केल्यार तूंय ताचेच भाशेन जातलोय. पिश्याक ताच्या पिशापणा प्रमाणें जाप दी, ना तर तो आपूण शाणो म्हणून समजतलो. एका पिश्या कडेन संदेश धाडून दिता तो आपलो पांय कातरून घेता आनी हिंसा पियेता. जशें थोंट्याक पांय उपयोग नासलोले, तशीच एक मुन्नी पिश्याक उपयोग नासलोली. पिश्याक भोवमान दिलोल्या परस एके गोफणीच्या चामड्याक फातर बांदल्यार बरें. एका पिश्याच्या तोंडांत एक बरी मुन्नी म्हणल्यार एका बेबद्याच्या हातांत एक कांट्यांचो खांदो दिवप कशें. जो कोण वाटेर मेळटा त्या पिश्याक वा बेबद्याक वावराक दवरता, तो मेळटा तितल्यांकूय वायट कोत्तोल्या भाशेन. जशें एक सुणें आपले वोंकारेक पोत्तवता, तसोच एक पिसो आपल्या पिशापणांत परत पडटा. आपुणूच जाणार म्हणून समजता, ताचे परस पिश्या थंय इल्ली जानवाय मेळोंक शकता. एकलो आळशी म्हणटा, भायर रानवटी मोनजात आसा, रस्त्यार एक शिंव आसा. एक दार जोडाचेर घुंवता तसो एक आळशी आपले खाटीर घुंवता. आळशी आपलो हात बोशेन घालता, पूण तो पोत्तून तोंडांत हाडूंक ताका पुरो जाता. ताका तीक जबाब दितात, तांच्या परस एकलो आळशी आपणाक शाणो म्हणून समजता. गोरचे भायर दुसऱ्याच्या झगड्यांत तोंड घालता तो वाटे वेल्या कुत्र्याच्या कानाक धत्तल्या मनशा सारको. सुरेतां भाले आनी मरण सोदता, तेच भाशेन एक मनीस जो आपल्या सांगात्याक फोटी मारता आनी म्हणटा आपणें फकाणांनी केलोलें म्हूण. जशें लांकूड ना जाल्यार उजो पालवता, तशें किच्यांत घालपी ना जाल्यार झगडीं पालवतात. जे भाशेन कोळशांचे इंगळे जातात, लांकडाचो उजो जाता, ते भाशेन झगडेकार किजिलां उस्तिता. दुसऱ्याचो मान उबोवपी उतरां. रुचीच्यो उंड्यो कश्यो तीं सरळ पोटांत वेतात. मातयेचेर रुप्याची बोशी कांतयल्या भाशेन फोटींग वोंट आनी मेल्लें काळीज. कुसरो मनीस आपलो द्वेस आपल्या उतरांनी लिपयता, पूण ताच्या अंतस्करणांत घातकेपण आसता. तुजे लागीं बरे भाशेन उलयता ताका पातये नाका. तांच्या काळजांत 7 पावटी बुरश्यो संवय आसता. तो आपलो द्वेस फटकिऱ्या स्वभावा पोंदाक लिपयत, ताचें नश्टेपण सोबे माजार उक्तें जातलें. फोंड मारता तो तातूंत पडटलो, फातर घुंवडायता ताचेर तो परत पोत्तोन येतलो. फोटींग जीब जायतें वायट आदारता आनी लाग मारपी तोंड निसणतोन कोत्ता. देवाचें उतर
हें